टर्म आयडेंटिफिकेशन आणि जे रेग्युलायझेशन जे आसा रिहेबिलिटेशन ती पॉलिसी आणि एक्ट येवपाचो आसा ते मागीर सगळे रेग्युलरायज जातले. पळय साकवाळे पयर सरपंच जाल्या तिका पयलीं परबी दिता बाय लामाणी तिचे पयलें नांव कोण तें म्हाका खबर ना पण बाय अनुषा लामाणीक हांव परबी दिता. थंयच्या आमदाराक आनीक मंत्री बाब मोविन गुदिनाक परबी दिता. आनीक म्हाका दिसता की तुमी जे सगळो प्रश्न केला ताचें उत्तर हें उत्तर. आनी जर फुडें तुका एक्सप्लेन करूंक जाय जाल्यार त्या भाशणान एक्सप्लेन करता. जेन्ना बाय अनुषा लामाणी म्हणटा ती गोंयांत पंचायतीची सरपंच जाता आनी उरलें कितें म्हणल्यार विजय सरदेसाय वचप आनीक खंयचे तरी हांगा राजस्थानाक काय गुजराताक सरपंच जावप जातलो. थंयचे लोक एलाव करतले काय तकले वयले केंस ओडून काडटले. आमी जाल्या शंड कळ्ळें तुका न्ही आमी शंड जाल्या गोंयकार म्हणून हें जाल्लें आहा. आनी आतां ते वोट बँक तयार करतात. फुडलो आमदार थंयचो गोंयकार जातलो म्हणून गॅरंटी आसा बीजेपीन सांगचें म्हाका. ही चॅलेंज म्हाका बीजेपीक चॅलेंज ही जी सरपंच जाल्या तिजो सोयरो ओ तीच आमदार जावची ना म्हणून बीजेपीन सांगचें. आनी तांकां आमदार करपाक आनी घणसाबैल कशें दवरुपाक तांकां कोंकणी उलोवंक कळना. हिंदीन जे प्रेस कॉन्फरन्स घेता हें करपाक हिंदी आमची राष्ट्रभाशा म्हणून सांगपाक हें तांणी केल्लें आहा. हें स्लम रिडेव्हलपमेंट आहा पळय स्लम रिडेव्हलपमेंट म्हणटा तें वायट न्ही बरें. हाड मरे एसेंब्लीन दाखय तुमी कितें करतात तें. TDR म्हणटा तें हांवें सांगिल्लें. TDR म्हणटा कितें तेंच पूण उरिल्ली जमीन दवरूंक जाय. तुमी सगळी जमीन कब्जा करपाक पयलीं बील हाडलां की सरकाराची जमीन कब्जा केल्ली ती तुजी जाता म्हणून. मागीर आनी स्लम डेव्हलपमेंट कसो जाता ते. आनी तेंच्यांनी रिहेबिलिटेशन बोर्डा थ्रू करूना तेंच्यांनी हावसिंग डिपार्टमेंटा थ्रू. हावसिंग डिपार्टमेंट करता तें आतां सगळी पणजे दिल्ली आहा. तुमी पळयल्या सगळी पणजे दिल्या. कांय उरूंक ना पणजेचें. आल्तिनेचें सर्कीट हावस दिलें फार्मासी कॉलेज दिली जुंता हावस दिलें सगळें दिलें. सो तें सगळें विकपाक काडलां. गोंय व्हरून घाटार विकता म्हणटा कितें हेंच तें जालेंच. ताजें आनी हांव उलयना. हांव तुका सांगता तें हें स्लम रिडेव्हलपमेंट म्हणटा पळय ताका एक सिस्टमॅटीक क्रायटेरिया आसता. वॉट इज द क्रायटेरिया दॅट वर्टिकल डेव्हलपमेंट इज अलाउड इन ल्यू ऑफ यू लिव्हिंग युअर लँड. हाऊ डीड द गव्हर्मेंट ब्रिंग अ बिल टू से दॅट द लँड दॅट यू हॅव ऑक्युपायड ऑफ द गव्हर्मेंट बिकम्स लिगल. तुजी जमीन जाली म्हणून तुका जमीन दिवप न्ही तुका FAR दिवप. तेन्ना बिल कित्याक चिंतना आसता म्हळ्यार हांगचो लॉ डिपार्टमेंट हांचे सरकाराचे कॅबिनेट कोणूच चिंतना. सगळे आपल्याक कितें मेळटा मिटर चालू आहा काय म्हणून टॅक्सीवाल्यांच्या मिटराचेर दुखता तुमकां. हांचो मिटर चालूच जाय हांकां. हे कितें करचे पयलीं हांचे मिटराचेर चिंतता हे. ते बावडे टॅक्सीवाले थंयच उरले. तांकां तांचे एक भाडें जाता वो ना तें चिंतचें पडटा. हांची भाडी चालूच आहा. एक बिल हाडलें तें बिल हाडटकर आनी एक नवें भाडें मेळ्ळें हांकां. आतां स्लम म्हणटें कितें करतात रे. गोंय म्हणटा काबार करतात मरे. आनी फुडले वर्करांक तयार केल्या की आमची आतां BJP म्हणल्यार बाउन्सर जनता पार्टी म्हणून दिया सगळ्यांक धडाया म्हणून आमी जे मेजॉरिटी आहा. कितें जाल्लें हें. गव्हर्नरान सांगिल्लें आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस. गव्हर्नर तांचे मित्र पक्षाचो मनीस आनी एक बॅकग्रावंड आशिल्लो मनीस लोहियाईट ज्याची आवय लोहियाईट जाका गोंयच्या इतिहासान कनेक्शन आहा. ताणें चिंतूंक जाय हें खंय पावलां तें गोंय. ताजे अंडर कॉन्स्टिट्युशनल हेड ऑफ द स्टेट म्हणटा तो जाता. रुलींग पार्टीचे हे पदाधिकारी फोन मारून धमकी दितात. कसल्या मनशाक जो मनीस सारको शिकून अभ्यास करून इश्यूज रेज करता. जो हायकोर्टान वचून PIL घालता. जो कायद्यान जें कितें आसा तें एक्झॉस्ट करप म्हणसर नॉन वायलंट मिन्स वापरून झगडटा. त्या मनशाक धमकी दिता. तुका धडायतले तुजे पांय मोडटले कितें. ही बाउन्सर जनता पार्टी कशी न्ही ती दामू नायकान सांगची. चल 100%.
There is not only a threat, there is a design, there is a campaign to get rid of social activists, to exterminate these social activists. The moment Rama Kankonkar was assaulted, I saw the press reaction of Damu Naik. What he says? I condemn it, but making videos on people and अरे मारला व्हिडिओ खंयचो आयलो सो तुम्ही डायरेक्ट सांगा मरे ताणें व्हिडिओ केलो म्हणून तुम्ही ताका मारलो म्हणून कित्याक मारपी तुमचे पक्षाचेच खंयचे तोंडान तुमी तांकां लोकांक विचारता तुम्ही सांगा म्हणून तुम्ही आमी आनी कितें सांगतले तुमचे गोमटेक ते बांदतात कितें तें स्कार्फ तो पट्टो तुमचो बांदला रे आमचो बांदला हा आता तुमचो पदाधिकारी सामको डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो दिता धमकी आमचो मनीस तो कितें उलयता बर्थडेक आयलो कोण केक कापलो केक कापपाची खबर न्ही ओ केक कापना तुम्ही खूप कापला कितें उलयता ओके थँक्यू